हॉस्पिटल आमचो मिनिस्टर माविन ताचो खूब दिसाचो विशय आशिल्लो आनी कॅबिनेटानूय बी आमी त्या विशयाचेर डिस्कशनूय जाल्लें म्हणजे हेल्थ मिनिस्टर हांव माविन हाच्या बरोबर तें थोडेशें आज योगायोगान हांव वास्को येयल्लोच आशिल्लो मागीर थोडो टायम आशिल्लो म्हणून म्हटल्यार पळोवया. सद्या सगळें हॉस्पिटल पळयल्या उपरांत एक 2-3 गजाली म्हज्या लक्षान आयल्यो. ओटी अजून सुरू जावंक ना आनी ओटी सुरू करप तशी खूब डिफिकल्ट आसा कारण ताका एनास्थेशिस्ट आनी रिक्वायर्ड स्टाफ आनी ती ओटी अजून थिएटर कंप्लीट जावंक ना. उरता उरलो डायलिसीस युनीट ज्या पद्दतीन आमी वेगळ्या हॉस्पिटलांनी चलयता एक फुडल्या 1.5-2 म्हयन्या भितर ताजो डायलिसीस युनीट जो आसा जाग्यार पडटलो आनी डायलिसीस युनीट सुरू जातलो. आतां ताका सामकी शॉर्टेज आसतलो रिक्वायरमेंट स्टाफ आसा 1-2 मेडिकल ऑफिसर कमी आहा ताका एक हांगा पिडियाट्रिशियन जाय एक ऑर्थोपेडीक जाय आनी ताका नर्सीस आनी बाकीचो हावजकीपींग स्टाफ आनी रिक्वायरमेंट दिल्या म्हाका एक 4-5 असो MTS स्टाफ आनी बाकीचो 2 मेडिकल ऑफिसर ते एक पिडियाट्रिशियन हाजी रिक्वायरमेंट आसा. हांव जाता तितके बेगीन तांची वेवस्था जी आसा ती हॉस्पिटलांत करता जाता तितके बेगीन तांकां धाडून दिता सो दॅट ह्या परिसरांतले सगळ्या लोकांक ताचो खूब बेनिफीट जो आसा ह्या हॉस्पिटलाचो जातलो. येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन हांगासर एवेलेबल आसा तशी हेवी OPD आनी हेवी कॅज्युअलिटी तेंचे कडेन आसता ताची कमी स्टाफान ते मॅनेज करूंक शकना म्हाका खबर आसा पण शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसल्या कारणान थोडेशे दीस कश्ट सहन करचे पडले पण जाता तितके बेगीन सगळ्या मामीन कंटिन्युअसली प्रयत्न करता की लोकांच्यो डिफिकल्टी सॉल्व जावच्यो म्हणून पण हांव थोड्याच दिसां भितर ते सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते सॉल्व जाता. हे इशू आसा ते इशू हांव रेज करीत आसलो म्हूण आज माननीय मुखेलमंत्री हांगा पावले आनी ते म्हणपाले वचून आपण स्वताचो पळयता आतां ताका स्वताचो अनुभव येयल्लो आसा हॉस्पिटलांत कितें कमी आहा खंय सुदार हाडपा जाय खंय इम्प्रूवमेंट जावपा जाय आनी तेणें वेवस्थीत डॉक्टरां कडेन डिस्कस केला डॉक्टर बोरकारा कडेन तशेंच हेल्थ मिनिस्टरा कडेन थिंगा डिस्कस केले हे विशय जे माविनाचे आसात ते ताबडतोब सॉल्व कर म्हूण आनी आपूण एप्रुवल दिता म्हूण. आतां हे म्हाजे इशू न्हू हांव सांगपाक सोदता हे लोकांचे इशू. आमकां जाय इतले सुंदर नवीन बिल्डींग जेन्ना बांदला तेजी सुविधा खऱ्या अर्थान लोकां म्हळ्यार बऱ्यो सुविधा पावपाक जाय. डॉक्टरांनी नर्सींनी कितले प्रयत्न केली आनी तांकां फॅसिलिटी ना स्टाफ ना जाल्यार तेय कांय करपाक शकना. सो हेजो सुद्दां आमी हाडपाक गेला कितें कमी आहा ते फिलिंग द गॅप्स कशें आसता ते गॅप आमी फील करपाक जाय.